आयज ह्या आमच्या तोरशा पंचायत एरियेत पाणी साठलेलें आसा आणि त्या पाणी साठलेल्यामुळे आमचे स्थानिक नागरिक आहा ते प्रत्येक जाणांक आमच्या पंचायत मंडळात म्हणजे हय पाणी साठटा आमी तेज्यान आदी आमदारान सगळ्या जे इंजिनियर बी आहा तांकां घेवन येयल्ले आनी दाखयल्ले खंय पाणी साठटा ते तरी तेंच्यांनी आतां म्हाका 24 मे काय 23 मे येयल्ले ते अजून काय तेंच्यांनी करूंक ना काल अशीच एक म्हणजे आमच्या गांवचो एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपार एकट्यान आमच्या घातले की पाणी जर फाल्यां जर कितें खंयच्या मनशाक एक्सिडंट जालो जावं कितें तेची जबाबदारी कोण म्हणजे सरपंच पंच मेंबर अशें एक हे घातले तेजेर हांवें हे घातले की आमी हाडून दाखयल्लें आसा आमी आमचें काम केल्लें आसा पूण तेंच्यांनी करूंक ना जाल्यार आमी हायवेचें काम जर पंचायत एरियेन म्हणजे आनीक खंय कितें आसा जाल्यार आमी मेंबर करूं शकता जें हायवेचें काम आसा तें हायवेनूच खंय पाणी येयल्लें आसा जावं कितें तेंच्यांनी लक्ष दिवन तें करूंक जाय बरें आमी आमदारान करूंक ना अशें आमदारान हाडलें तेंकां पूण तेंच्यांनी तें टायमार करूंक जाय आसलें कित्याक पावस येयलो काय पाणी तुंबता हें सगळ्यांक खबर आसा आतां खंय तोरशा थंय आमच्या पंचायतीच्या आयल्यार कितके तरी पाणी येता म्हणजे अर्दी गाडी पाणी येता कोणाकूय एक्सिडंट जालो कितें जालें तर आमकांच वायट दिसतलें आतां काल मालपाय एक मोठी दुर्घटना जाली म्हणजे तितून जिवीतहानी जाली ना हें बरें जालें म्हणया पण अशे जे स्थानां म्हणजे हायवेचे आमी रावली कशे हायवे करतली गेल्या वर्सा म्हाज्या वार्डार एक पाणी साठलें थंय हांवें हाडून JCB हाडून तेंचें काम करून दिलें पूण जे हायवेचे आहा ते हायवेवाल्यांनीच करूंक जाय आमी आपली आतां लोकांचे हे जावंक जायना लोक बडबडटा म्हणून आयज पंचायतीन फुडें सरोन हे जे हायवेवेलें पाणी आहा ते आमी JCB हाडून काडलेलें आसा पूण जर तेजेर एक उपाय योजना सारकीच जाल्यार ती ते इंजिनियर येवनूच आनी जे तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले तेंच्यांनी येवनूच ते सारकें करूंक जाय अशें सांगून हांव म्हाजें म्हणचें आयज तोरशा पंचायतीच्या वतीन हांगासर तोरशा पंचायतीचे मेंबर हांगासर उरता उपसरपंच आमचे गुटे तशेंच माजी सरपंच आमची प्रार्थना मोटे माजी आमचे सरपंच उत्तम मीर आनी आमचे पंच कोरसकर अशें ताबडतोब हांगासर हें काम सुरू करपाचें कारण म्हटल्यार गेल्या म्हयन्यापासून आमी आमच्या आमदाराकडे मागणी केली आणि हे ठिकठिकाणी जे उदक रावता त्याच्यावर कारवाई करची आम्ही रस्त्याचे प्रमुख अभियंता इतर ऑफिसर्स तांकां घेऊन आमच्या आमदारान पाहणी केली आणि हे जे उदक आहा ते ताबडतोब आपण काडटा अशें नमूद केलें पूण जवळजवळ 15 दीस जाले आमदार आमचे सांगत आहा आणि हे कार्य आमचे जे ऑफिसर आहा ते कानादोळा करता आणि कालच एक मोठी दुर्घटना जिवीतहानी जातली आसली कळ्ळी ह्या हो जो रस्तो आहा पत्रादेवी ते धारगळ पर्यंत मृत्यूचो सापळो जाल्लो आहा त्याच्यावर वारंवार गेल्या पंचायतीच्या पासून ते आतापर्यंत आम्ही बोब मारीत आहा पूण हे ऑफिसर आणि हे जे इतर अधिकारी आहात ते इतके त्यांची कातडी दाट जाल्ली आहा की कोणाचेरच ते लक्ष देना आता आमच्या आमदाराने खूप प्रयत्न केले आज करता फाल्यां करता आज करता फाल्यां काल व्हडलो ॲक्सिडंट जालो आता ह्या उदकाक लागून खूप ॲक्सिडंट जावपाची संभव आहा म्हणून आम्ही पंचायतीन खास आता सर हांगासर एक JCB मागून ते करता तेन्ना करूं पूण आमी आमच्या पंचायतीच्या वतीन हांगासर जे काम सुरू आहा त्यांचे हांव खरोखर ह्या पंचायत मंडळाचे कौतुक करता त्यांच्या बरोबर एक वावरताना हे सामाजिक कार्यात म्हाकाय बरें दिसता आणि त्यांच्यानी हे काही कार्य आरंभलेले आहा जेन्ना सरकार दरबारी लक्ष जायना तेन्ना आम्ही पंचायतीन हेल्प कितें तरी करून हे काम सुरू करूंक जाय
ताका लागून आमी हे काम आरंभलेले आहा। हांव सगळ्यांचे कौतुक करता। अशीच ही कामां फुडें करची। वेळोवेळी आमचे आमदार खुबशे असे कार्यक्षम आहा पूण ते काम जायना, काम करिना। ताका लागून आमी आमदाराच्या मतीन आमचे सगळे आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते आमी सगळे जाण एकत्र रावन आमच्या ह्या परिसरात हे रस्त्याचे काम जे निष्कृष्ट जाल्ले आहा त्याच्या ताबडतोब आमचे कार्यक्षम असे मुख्यमंत्री आहात त्यांच्यानी लक्ष घालून आमच्या आमदाराच्या मागणी लक्ष घालून आमच्या पंचायतीचे लक्ष घालून ही कामां ताबडतोब सोंपोवची आणि आमकां दिलासो दिवचो अशें हांव मागतां। तोरस्कर ग्रामपंचायत तोरसे आयज आमी पंचायत मंडळ इनिशिएटिव्ह घेवन पत्रादेवी ते आमच्या हायस्कूल जे रामसिंग मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कूल तिथपर्यंत जितले जितले उदकाचे स्पॉट आहा ते उदकाचे स्पॉट आमी क्लियर करपाचें ठरयलां। कारण बिकॉज ऑफ हे जे काम आहा ते एक्चुली MVRचे आसा आनी त्या बरोबर PWDचे, पूण ते काना दवर कांयच करिना। आमचो आमदार वेळोवेळ तेंचे कडेन हायलायट करता, तेंचे कडेन विशय मांडीत आसता, आमकां सुद्दां घेवन तेंचे विशय मांडलेले पूण ते केन्नाच लक्ष दिना। आतां तुमी पळयता जो काम जाल्लो आतां इतक्या डिस्प्यूट सद्याक जाल्लो आहा तेचे तेंचो व्हायचोय फकत ना। इंजिनियर जाले तांकां कितें म्हणून ते इंजिनियर सादो सिंपल मनीस एखादो कामाची क्वॉलिटी सांगूंक शकता पूण ते इंजिनियरांक हेचे कितेंच कळना। आनी हे आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा, सगळे उदीक जाल्ले आनी लोकांक त्रास जाता। लोक आमकां परत परत तुमी पंचायत कितें करता अशा पद्दतीन जाल्ले आसा। म्हणून आमी आयज मुद्दाम सगळ्यांनी